मायकल लोबोक मंत्री करपाक पालयेकाराक निखळावचे नात, विजयान मारली शक्यता भायर. मिलिंद नायकान मात प्रतिक्रिया दिवंक दिलो न्हयकार. 1.5 वर्सां भितर कोंकण रेल्वेच्यो गाडयो धांवपाक लागतल्यो विजेचेर. रेल्वे मंत्री पियुष गोयलान केली घोशणा. मात मायनिंगाचेर ना कांयच ठोस आश्वासन. खाजगी रानावेलो अहवाल सरकारान मारलो भायर. विजय म्हणटा नवी नियाळ समिती घडयतले, प्रत्यक्ष जमनी पळयतले, लोकांच्यो कागाळी आयकतले. फुटबॉलाची आय लीग घडयता फुटबॉल खेळगड्यांक. ISL तांकां चोरता मनरिजवणे खातीर. चर्चिलाचो ISLाचेर सरळ हल्लो. येवकार, हांव सुवर्णा खेडेकर. पळोवया खबरो विस्तारान. भाजपाचो आमदार मायकल लोबोक मंत्री करपा खातीर गोवा फॉरवर्डाचो मंत्री विनोद पालयेकाराक निखळायतले अशी वावडी आसा. पूण गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली आनी उपमुख्यमंत्री विजय सरदेसायान ती फापडून उडयल्या. मात मायकल मंत्री जावचो ना अशें मात समजनाकात हें तोच सांगता. मायकलाक भितर घेवपा खातीर भाजपाचो मंत्री मिलिंद नायकाची पोटली उबारतले अशी वावडी आसा. मायकल लोबो मंत्री जातलो ही पयलीच एक वावडी आशिल्ली. पूण 18 जूनाक ताजो वाडदीस जायत सावन तशी दाट शक्यताय तयार जाल्या. फकत फ्रांसीस सिल्वेरा सारको काँग्रेसीचो आमदार वा गोवा फॉरवर्डाचो मंत्री विजय सरदेसायानच त्या दिसा ही मागणी केली ना. स्वता मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान तांचे हे मागणेक पुराय तेंको दिलो. पळयात मायकलाच्या वाडदिसाक कितें जालें तें. आम्ही आज बीजेपी बरोबर आहात, पण बीजेपी ओपोज करून करताले तेन्ना मायकल माचान चड लागीं आहा. आमी हांगा दोतोर प्रमोद सावंत मुख्यमंत्री आहा, हांव उपमुख्यमंत्री आहा, आमचे सगळ्यांचे अच्छे दीन येवन गेले. आतां मायकलाचे बी अच्छे दीन येवपाक जाय आनी मुख्यमंत्र्यान सांगिल्लें आहा की ते येवपाक आमी सगळे हातपाल लायतले. तो आमचो सरकाराचो एक बरो घटक आनी इम्पॉर्टंट घटक. हे नात्यान ताजे अच्छे दीन बेगींतल्या बेगीन येवपाक आमी जें कितें करूंक जाय तें बेगींतल्या बेगीन करतले. हांव आज उपसभापती आसा. डेफिनेटली ताका मोठें पद मेळपाक जाय ही म्हाजी इच्छा आसा आनी ताका डेफिनेटली हांवूय सांगता की ताका मेळपाक जाय आनी डेफिनेटली मेळटलें. मायकल ह्या सरकाराचो म्हत्वाचो घटक आसा आनी तो हाज्याय फुडें आनीकूय चड म्हत्वाचो घटक जातलो. हांव चड कांय सांगना तुमकां. इतले म्हणसर टायम्स ऑफ इंडियाचेर बातमी आयली. गोवा फॉरवर्डाच्या विनोद पालयेकाराक निखळान मायकलाक मंत्री करतले. पूण शेनवाराक खुद्द विजय सरदेसायाकच हाजेर विचारले तेन्ना ताणें ही शक्यताय सरळ भायर मारली. मात ताणें आनीकय एक गजाल मुजरत सांगली. मायकल मंत्री जावचो ना अशें मात समजनाकात. This is a matter which cannot be decided by leaking information to the media selectively or by somebody sitting in room. We are allies of the NDA and therefore we will talk only the BJP's high command will talk and if they are interested in any such. There is no discussion on the subject at all. I am quite in touch with the BJP head, especially the president of the BJP. And I don't think such things can be discussed at this juncture. When the assemblies were staring at the biggest session of the assembly within a week. Michael Lobo आमकां मातसो सॉफ्ट कॉर्नर आहा, म्हाकाय आहा आनी आमचे दोगूय जाणांकूय आहा. मायकल लोबो इज अवर नॅचरल एलाय. कळ्ळो आमचे पार्टीचे भितर इशू ना. दुसऱ्यांचें कितें आहा जाल्यार हांव नको तें तुमी पळया. डोंट रूल आउट की दुसऱ्याचें नांव. यू अंडरस्टूड. मायकलाक भितर घेवपा खातीर दुसरें एक नांव घेतलें तें भाजपाचो मंत्री मिलिंद नायकाचें. आमच्या वास्कोच्या खबराकारान ताजेर मिलिंदाचें मत जाणून घेवपा खातीर ताका फोन केलो. मात ताणें जाप दिवचे बदला हांव भायर आसा अशें सांगून फोनूच कट केलो. मडगांवच्यान आमचो खबराकार संदीप तुयेकार आनी वास्कोच्यान हिरू महाले. 1.5 वर्स रावात कोंकण रेल्वे मार्गावेल्यो सगळ्यो गाडयो विजेचेर चलपाक सुरवात जातली. ही घोशणा केली रेल्वे मंत्री पियुष गोयलान.
गोंयांत भाजपाचे सभासद नोंदणी अभियान सुरू करताना मात मायनिंगाच्या प्रस्नाचेर नवे अशें कसलेंच ठोस आश्वासन ताणें दिलें ना. मायनिंगाचेर उलयलो मात. पळयात. राज्यभर 4 लाख वांगडी करपाचे भाजपाचे अभियान शेनवारा सांखळे मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताच्या मतदारसंघांतल्यान सुरू जालें. रेल्वे मंत्री पियुष गोयलान ताचें उक्तावण केलें. रवींद्र भवनात जाल्ल्या ह्या सुवाळ्याक भाजपाचे फुडारी, मंत्री आनी आमदार हाजीर आशिल्ले. ह्या वेळार पियुष गोयल कोकण रेल्वे खातीर केल्ल्या येवजणांचेर उलयलो. रेलवे की भी कमाई बढ़ेगी, रेलवे की कमाई बढ़ेगी तो रेलवे अपने यात्रियों को और सुविधा दे पाएगी. तो हमारा माइंड ओपन है, लेकिन रेलवे बाय इटसेल्फ कभी प्राइवेटाइज नहीं होगी. रेलवे सरकार की है, सरकार की रहेगी. 100% इलेक्ट्रीफाई कर रहे हैं, 100% इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ कोंकण रेलवे. तो जो एनवायरनमेंट को डैमेज होता है बिकॉज ऑफ रेल सर्विसेज, जो डीजल से धुआं वगैरह होता है, सब खत्म हो जाएगा और इलेक्ट्रीफाई कर रहे हैं कोंकण रूट. इससे एकदम स्पीड भी बढ़ेगी और क्लीन फ्यूल से कोंकण रेल्वे चलेगी. पूण सगळे रावताले तो मायनिंग प्रस्नाचेर कितें उलयता तें आयकुपाक. तो उलयलोय बी, पूण कसलेंच ठोस आश्वासन दिलें ना. तीच भाशा परत. केंद्र ह्या प्रस्नाचेर अभ्यास करता आनी उपाय सोदून काडप कुस्तार आसा, कारण केस कोर्टात आसा. Committed to solving the mining issue. Honorable Chief Minister has had several meetings with our leadership in Delhi. He has had several meetings, I think also with the Honorable Prime Minister on this issue. The legal department of Goa and the Law Ministry in Delhi are working together to see how we can find a solution. Given the fact that the Honorable Supreme Court had earlier ordered that all natural resources of this country have to be auctioned. This was the order in the wake of the massive Colgate scam that the Congress and UPA had indulged in. But Goa has a very peculiar situation where mining has been going on for several years. These are not any new mines. So we have to find a solution within the ambit of the law, recognizing and respecting the Honorable Supreme Court judgment and the unique position of Goa. We stand committed to finding a solution. सांखळेच्यान आमचो खबराकार महेश गोवेकार. गोवा मायल्साक टॅक्सीकारांचो विरोध दिसान दीस वाडत आसा, पूण येरादारी मंत्री माविन गुदिनो मात आपल्या निर्णयाचेर ठाम आसा. गोवा मायल्स ॲप सेवा कशीच बंद करचो ना अशें तो म्हणटा. हो नवो आनी डिजिटल भारत हातून आतां बाकीच्यांक कशे पद्दतीन आस्पावून घेवपाक शकतात इतलोच कितें तो प्रस्न आसा. सरकार हाचेर काम करता अशें ताणें सांगलें. इंटरनेटाचेर सगळेच उपलब्ध आसा. ही गजाल लोकांच्याच फायद्या खातीर आसा, देखून तांणी वस्तुस्थिती आपणावपाक जाय अशें माविनान सांगलें. टॅक्सी ऑपरेटर्स सुजान आसात, देखून तांणी ही गजाल समजून घेवपाक जाय. पळयात माविन आपली बाजू कशी स्पश्ट करता ते. Goa Miles has come to stay, it will stay. Now how to improve that, how to have more participatory involvement of all stakeholders, that is a issue which I am looking at. Now it is a simple case I am telling you. Suppose a person is having a nice showroom, he is having a nice shop, he is having his product displayed, and today today the same shopkeepers cry hoarse. They make a big noise saying, no, you cannot buy on Amazon, you cannot buy on Snapdeal, you cannot buy on Naftol, you cannot buy on any app, you cannot order anything. Is this the case? Are we moving back to the rock age? Are we moving backwards? Today everything is on the net. Prime Minister himself is advocating for digital India. Taxi is a service being offered. It is a service being offered to the public. And if they order that service on the app, there is nothing wrong. They have to come and accept this particular thing and they will realize. I think they are also somehow not understanding the thing. Whatever problems they encounter, we are ready to solve it sitting across the table. And that is what the Honorable Chief Minister Dr. Pramod Sawant has conveyed to them. In fact, he has directly been negotiating with them. वास्कोच्यान आमचो खबराकार हिरू महाले. आता घेऊया एक लहानसं व्यावसायिक विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. कांय लोकांची भाटां खाजगी रान क्षेत्रांत दाखयल्ल्यान बोवाळ जाल्लो. सावंत कारापूरकार समितीच्या अहवालाचेर नियाळ समितीन नियाळ दिला. नियाळ समितीचो अहवाल सरकारान भायर आयला अशें विजय सरदेसाय म्हणटा.
लोकां मदीं वचून तांचें म्हणणें आयकून घेवपाक नवी समिती नेमतलो अशें ताणें सांगलें. नियाळ समितीचो अहवाल ॲडव्होकेट जनरल आनी मुख्यमंत्र्यान लेगीत भायर आयलो अशें विजय म्हणटा. कित्याक तर हे समितीन सर्वे करूंकच ना, तशेंच लोकांचें म्हणणेंय आयकून घेवंक ना. हाजेर सरकारान कितें निर्णय घेतलो तो पळयात. कारापुरकार कमिटीचे अहवालाचो रिव्ह्यू जावचो आनी रिव्ह्यू करताले फॉरेस्ट डिपार्टमेंट. तांणी एक रिपोर्ट केलो, तो रिपोर्ट आमी रिजेक्ट केलो सरकारान. म्हजी फायंडिंग्स आहा, दे वील हॅव टू सॅम्पल बाय गोईंग देर ऑन द सायट. पब्लीक कन्सल्टेशन जावंक जाय जाल्यार तूं जर म्हजें भाट प्रायवेट फॉरेस्ट म्हणून तूं म्हाका भायर उडयता, विकतें काय मरे तूं भाट तें. राष्ट्रीय संस्थेन तयार केल्ल्या दर्यादेग वेवस्थापन आराखड्याक विरोध करूंक नाशिल्ल्यान उपमुख्यमंत्री विजय सरदेसायान काँग्रेसीचेर फोग काडलो. तो मुखार म्हणटा तो आनी ताज्या मंत्रिमंडळान आराखड्याक विरोध केल्लो, पूण काँग्रेसीचे आमदार मोने जावन वग्गी बशिल्ले अशें ताचें म्हणणें. पूण विरोधी पक्षनेतो बाबू कवळेकार सरकाराचेर बोट दवरता. तो म्हणटा सरकारान तांकां उलोवपाकच दिलें ना. That day the opposition was silent. It was me, Rohan Khawte and that Nilesh Kabral who actually became the opposition to that DC ZMP. आमचे opposition आहा ते खंय oppositionानूच आहा काय मदीं आहा ते कळना. मदीं म्हळ्यार कळ्ळें तुका न्ही. Some are saying they are on the way. मडगांवच्यान आमचो खबराकार संदीप तुयेकार. आपली नांवां बदलून गोंयकारांची नांवां धारण करप्या आड रिव्होल्युशनरी गोवन्सान आवाज काडला. गोंया भायल्या लोकांक अशें करपा पासून आडोवपा खातीर तांणी एक विधेयकूय तयार केलां. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी फुडल्या विधानसभा अधिवेशनात हें विधेयक मांडून तें पास करचें अशेंय तांणी मागलां. आपली नांवां बदलून गोंयकारांची नांवां धारण करप्यांचो आंकडो वाडत आसा. देखून गोंय आनी गोंयकारांची वळख धोक्यात आयल्या अशें संघटना म्हणटा. जात प्रमाणपत्र, कर्ज आनी बाकीच्यो सुविधा मेळोवपा खातीर हे लोक नांवां बदलतात अशें तांचें म्हणणें. पळयात ते कितें म्हणटात ते. गोंयांत येवन आमची जी कास्ट सर्टिफिकेट आसा, OBC जावं SC ST कितें कास्ट सर्टिफिकेट आसा पळय, ती अवेल करपाक ते पयलें म्हटल्यार नांव चेंज करता. तितून ते मागीर OBC हे सर्टिफिकेट घेता आनी गोंयकारांक जे बेनिफिट्स मेळपाक जाय आसले ते बेनिफिट्स आपूण घेता. ते प्रॉपर्टीज ग्रॅब करपाक आयज अशे कितलेशे केसी जाल्ले आसा, ते ग्रॅब करपाक नांवां चेंज करतात. जाल्यार हे खंय तरी एक बंद जावपाक जाय. कारण हितून कितें जातलें, फाल्यां जर सगळेच लोक गोंयकार आपूण प्रावड गोवन म्हणून जर भायल्यान येयले आनी आपूण गोंयकार म्हणून जर गोंयकारांची नांवां घेतली जाल्यार आमचें जें अस्तित्व आसा, आमचें जें एक्झिस्टन्स आसा गोंयांत तें खंय उरतलें. पण आमच्या एक्चुअली गोव्हर्मेंटान आमच्या 1919 एक एक्ट काडलेलो, द गोवा चेंज ऑफ नेम अँड सरनेम एक्ट. हे एक्टा सकयल आमच्या गोव्हर्मेंटान एक लूप होल दवरला. लूप होल तो आतां तेंच्यांनी जाणून बुजून दवरला काय नोईंगली की अननोईंगली आमकां खबर ना. पूण त्या लूप होलान अशें जालां की तेंच्यांनी तांकां एक फ्रिडम दिला नांव चेंज करपाक. एनी टायम ती गोंयान यो, भुरगे जाले, कोण जाले, कितें जालें, नांव चेंज कर. खंय तरी बंद जावपाक जाय. हेका लागून आमी एक अमेंडमेंट डिमांड करता. राग कित्याक येता की आमी तांकां भायले म्हणटा. जर ते इतले प्रावड भायले आनी प्रावड जर ते आपल्या कल्चरान नेटिवान जर इतले प्रावड आसा जाल्यार ते नांवां कित्याक चेंज करता. म्हणजे तुमी आमचे प्रॉपर्टी चोरले, जॉब चोरले, आमचे लँड चोरले, आतां तुमी आमची नांवांय चोरपाक लागला. ही नांवां चोरपाचें खंय तरी बंद जावपाक जाय. आनी हेचेर आमच्या सरकारान वोट बँक ना चिंतता गोंयकारांचे चिंतून तेंचे, कित्याक ते सगळे 100% MLAs आहा ते गोंयकार आसा. एकटो आसा जाल्यार खबर ना, पूण म्हणटा हांव जाल्यार तेंच्यांनी कंपल्सरी गोंयकारांक लागून हो जो अमेंडमेंट आमी तांकां दितले, सबमीट करतले CMA कडेन स्पेशली, जाल्यार तो CMAन हो अमेंडमेंट ह्या सेशनाक, मन्सून सेशनाक कसोय करून पास करून घेवपाक जाय. हो जो पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन आसा तेकाच नांव चेंज करपाक दिवपाक जाय. इन केस ऑफ अ मायनर, समज एखादो मायनर आसा जाल्यार तेज्या पेरंट्सांनी किंवा गार्डियन्स हू इज अ पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन हेनेच एप्लिकेशन करपाक जाता फॉर नेम चेंज ऑफ नेम ऑर सरनेम ऑर बोथ. आनी थर्ड, इफ अ वुमन हू इज नॉट अ पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन ती एक गोंयकारा कडेन लग्न जाता जाल्यार तेका गोंयकार म्हणल्यार अगेन पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन हेजे कडेन जर लग्न जाता जाल्यार तेका नांव चेंज करपाक अलाव आसा. ह्यो 3 गोश्टी आमी सध्या अमेंडमेंट करून मागल्यात. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार अमर चावरिया. स्विगीचे डिलिव्हरी कामगार संपार गेल्यात. शिवसेनेन तांकां तेंको उक्तायला. एपाचेर आदारिल्ली ही कंपनी कामगार कायदो पाळटा काय ना ताचेर कामगार आयुक्तान लक्ष दिवचें अशें तांणी मागलां. तांचे जे खुबशे पेमेंट टर्म्स आशिल्ले ते पेमेंट टर्म्स ही जी कंपनी आसा ताजे एक्चुअली त्या कंपनीचें नांव वेगळें आसा
त्या कंपनीचें नांव आसा बुंद टेक्नॉलॉजीज प्रायवेट लिमिटेड. आमी लेटर सुद्दां काल कमिशनराक केल्लें आसा, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट कमिशनरा कडेन आमी रिटर्न कंप्लेंट दिल्ली आसा. काल सांजची सकाळी आमी तांकां मेळ्ळे आनी मागीर तांकां ऑफिसान आपयले. थोडेचे तांचे मेन जे लिडर खंयचे आसा तांकां हांवें आमच्या ऑफिसान आपयल्ले, ते हांगा आयिल्ले आनी तांचे कडल्यान आमी पूर्ण ताची म्हायती घेतली, तांचो पेमेंट स्ट्रक्चर आनी बाकीचे जे. तेन्ना आमी तांकां विचारलें की तुमचे टर्म्स एंड कंडिशनाची कॉपी खंय, जाल्यार तीय तांचे कडेन फक्त सॉफ्ट कॉपी आसा, हार्ड कॉपी तांकां दिवंक ना. आनी तांकां विचारलें तुमचें अपॉयंटमेंट लेटर खंय, जाल्यार अपॉयंटमेंट लेटर बी तांचे कडेन कांयच ना. कमिशनरा कडेन मागणी करता की ताणें हातूंत बेगींतल्या बेगीन लक्ष घालचें, हो जो फूल एपिसोड आसा ताजी इन्क्वायरी करची. त्याच बरोबर जी कंपनी आसा त्या कंपनीची इन्क्वायरी करची, त्या कंपनीन इन्स्पेक्शन करचें आनी पळोवचें की तांचें कशें चल्ला तो कारभार. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. पर्यावरणाचे दिश्टीन झाडांक खूब म्हत्व आसा, पूण जेन्ना ही झाडां कमकुवत जावन घरार पडटात तेन्ना लोकांच्या जिवाक धोको उप्रासता. अशीच एक घडणूक शुक्रारा कुर्टी घडली. घरार झाड पडिल्ल्यान सान भुरग्याक दुखापत जाली, तशेंच घराचें बरेंच लुकसाण जालें. हे घर मॅन्युअल डायसाचे. 4 म्हयन्या पयलीं ह्या कुटुंबान थळावे पंचायतीक झाड कातरपाक सांगिल्लें, पूण पंचायतीन हे गजालीर लक्षच दिवंक ना अशें डायस म्हणटा. घरार झाड पडल्या उपरांत पंचायतीच्या एकाय वांगड्यान तांची वासपूस केली ना अशें ताचें म्हणणें. घराची लुकसाण भरपाई दिवची अशेंय ताणें पंचायती लागीं मागला. हें झाड एक वीक झाड आलं एकदम, आनी तेजी आमी मार्चाचे 25 तारखेक कंप्लेंट केल्ली की झाडी हांवें प्रॉब्लेम आमी पंचायतीन कंप्लेंट दिली आनी तेणें एक्सेप्ट केल्ली आनी आमचे कडेन रिसीव कॉपी आसा पंचायतीची. तर तेणें आज पासून तेजें एक्शन घेवं नका. पंचायतीन गेल्यार सेक्रेटरी उगी रावप, कांय करप, विचारलें कांय रिप्लाय दिवप ना. म्हणटकीर तें सडनली काल तारीख 5 तारीख काल झाड पडलें. तें पडल्यान आमच्या घराचेर पडून आमकां खूब डॅमेज जालो आनी प्लस भितर भुरगो आलो आमचो, ते नळो पडून त्या भुरग्याक मातसो लागलें दोळ्याक. आमी पंचायतीक मेळ्ळें, पंचायतीक रिप्लाय मॅसेज केली झाड पडलो म्हणून. तेजी पंचायतीची कोणूच येवना. हे पळय हांवें हिंगा पळय चेड्या हें केलो, हांवें फर्स्ट एड करून हाडला आयडीन व्हरून, आनी तरी बरो दोळो सालवार जालो आनी तकलेर बी पडलो जाल्यार आनी कितें जावपाचें. फोंडेच्यान आमचो खबराकार कृष्णा नायक. इंडियन सुपर लीग म्हळ्यार मनरिजवण आनी पयसो करपाचें माध्यम, हाचे व्यतिरिक्त हातूंत कांयच ना. आय लिगान खेळगड्यांक घडयले. ISLान न्हय, चर्चिल ब्रदर्साचो अध्यक्ष चर्चिल आलेमांव म्हणटा. चर्चिल मुखार म्हणटा, आय लीग ही देशांतली सगळ्यांत व्हडली आनी प्रतिश्ठेची फुटबॉल सर्त जावपाक जाय. आय लीग पंगडांचो तेंको घेवन चर्चिल ब्रदर्स म्हणटा, ISL आनी आय लीग फुडल्या 3 वर्सां बरोबर खेळोवपाक तांची कांयच हरकत ना, पूण इंडियन सुपर लिगाक मानाचो दर्जो दिवपाक मात तांणी विरोध केला. चर्चिल मुखार म्हणटा, आय लीग फाटल्या कितल्याशाच वर्सां साकून चलत आयल्या, पूण हालींच सुरू जाल्ल्या इंडियन सुपर लिगान मनरिजवण आनी वेवसाय हाचे व्यतिरिक्त कांयच करूंक ना. पळयात ताजो युक्तिवाद. फुटबॉल आमगेलो आंगांत आहा, जावं गोंया, जावं बेंगलोर, जावं कलकत्ता, जावं केरला, आनी आमगेली गेम आज वर्ल्ड कप वचना आनी इट्स गॉन फॉर द बिजनस. इट्स गॉन फॉर द बिजनस. प्रोफेशनल फुटबॉल नो, इट्स नॉट अ प्रोफेशनल फुटबॉल. कित्याक ISL कॅन नॉट प्रोड्यूस द प्लेयर. आय लीग इज प्रोड्युसिंग द प्लेयर ऑफ द इंडिया. ISL म्हणून तयार केली. ISL म्हणटा ती गेम कितें, ISL म्हणटा फुटबॉल कितें. इट इज नॉट अ लीग, इट इज नॉट अ हें कितें म्हणटा ताका प्रोफेशनल. इट इज द ओनली एंटरटेनमेंट. एक एंटरटेनमेंट. आय लीग एक क्लब आसप म्हणल्यार एक क्लबा कडेन 200 ते 300 प्लेयर, आयदर द अंडर 10, 15, 13, 18 आनी प्रोफेशनल आनी आय लीग म्हणून 200 ते 300 प्लेयर आसतात, तयार करतात एक क्लब. ISL इज वॉट, आमची क्लबा पळय आमी तयार करता, तो प्लेयर तो वता. आय लीग चलयतना आमची इंडिया टीम एशिया चॅलेंज करपाक लागले. एशिया क्लबांक चॅलेंज करून आमी कितले क्लबा मारून इवन एशिया फायनला पासून पावले. ISL पळय म्हणटा ते प्लेयर प्रोड्यूस करना,
ते फोत आमी प्रोड्यूस करून आमी तयार केल्ले प्लेयरां वता आनी एक लोकांक एंटरटेनमेंट दिता म्हूण ही गेम प्रिमियर जावपाक जायना, ही गेम प्रोफेशनल जावपाक जायना. आनी जरी तरी हें तरी तर आयकना जाल्यार आमी क्लबांनी चिंतलां कोर्टां वचपाक आनी कोर्टां आमची जस्टीस दिवची. ISL बंद करून ISL बंद करून म्हणून आमी सांगूंक सोदता आमची आय लीग इज अ प्रिमियर लीग, आय लीग इज अ प्रोफेशनल लीग, not ISL. ISL is a business. They are charging 15 crore fee. For what? 15 crore for what? What's the reason? Zori tari, a commercial tari kona ISL. The ISL ko ito magsang. I league tari commercial kelli, I league tari support kello sagle kama. मडगावच्यान आमचो खबराकार संदीप तुयेकार. बायणाच्या रवींद्र भवनात आषाढी एकादशी निमतान 12 तारखेर वेगवेगळ्या कार्यावळींचे आयोजन केला. रवींद्र भवनाचो अध्यक्ष संजय सातार्डेकरान ह्या विशीं माहिती दिली. शुक्रारा 12 तारखेर सकाळी रांगोळी सर्त जातली. उपरांत शाळेच्या विद्यार्थ्यां खातीर एक पात्री भूमिका सादरीकरण कार्यावळ जातली अशें सातार्डेकरान सांगले. रवींद्र भवन आषाढी एकादशीच्या निमतान कार्यक्रम आयोजित करता मोठ्या हितून उत्सवान आणि त्या कार्यक्रमाक आमी 12 तारखेक जो कार्यक्रम आषाढी एकादशीचो तो सकाळी आमी रांगोळी कॉम्पिटिशन अरेंज केल्या आमी मुरगांव ऑल गोवा लेवलाचेर आणि फर्स्ट फ्री एंट्रन्सांक आमी पार्टिसिपेट करपाक ऑपॉर्च्युनिटी दितले हांगासर. तशेंच ताच्या उपरांत स्कुलाच्या भुरग्यां खातीर एक मोनोलॉग कॉम्पिटिशन दवरला. मुरगांव तालुका मर्यादीत आहा ते तेंच्यांनी संत ज्ञानेश्वर नामदेव अशा व्यक्तीचेर आपूण मोनोलॉग कॉम्पिटिशन करचें आणि तशेंच परत आमचे 5 सुमार दिंडी आहा विठ्ठल लोकबाई देवळा पासून रवींद्र भवना पर्यंत आणि त्याच्या नंतर 7 वाजता आमी पेंडसे आणि शावनी शेंडे यांचो अभंगवाणी हो गायनाचो प्रोग्राम आयोजीत केल्लो. 8 तारखेक आमचे कला अकादमी वांगडा महिला भजनीचो कॉम्पिटिशन हांगासर 2:30 वाजता सुरवात जातले. तशेंच 10 तारखेर आमकां कला आनी सांस्कृतीक खात्यान हे मृत्युंजय हे वीर सावरकराचेर नाटक एक आसा जे सकाळी 10 आणि सांजे 7 आहा. सकाळी 10 सगळे स्कूल स्टुडंट्स आणि कॉलेज स्टुडंट्सा खातीर आहा आणि 7 बाकी जनरल पब्लिका खातीर आहा. 16 तारखेर गुरुपौर्णिमाचो कार्यक्रम आहा जे आमचे स्टुडंट्स रवींद्र भवनात शिकता त्यांचे आपले हांगासर प्रेजेंटेशन आसतले आणि त्याच्या उपरांत 20 तारखेर परवेश जावा हेचो एक कार्यक्रम संगीताचो इंग्लीश कार्यक्रम म्युझिकाचो कार्यक्रम आहा आणि त्याच्या फुडें जे आमचे मोहम्मद रफीचे 39th डेथ एनिवर्सरी आहा त्याच्या खातीर आमी एक म्युझिकल कार्यक्रम आयोजीत केल्लो आहा. वास्कोच्यान आमचो खबराकार हिरू महाले. आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. देव बरें करूं.